अंदू गोंयांत जावपी भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण पयलींच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हूण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे मुखेल महासंचालक धीरेंद्र ओझा आनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे अस्तंत प्रदेशाचे महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा हांच्यांनी 11 नोव्हेंबराक पणजे हांगा गोंयांतल्या मुखेल माध्यमांच्या संपादक आनी मिडिया मुखेल्यां कडेन संवाद साधलो. भारताच्या येवपी 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर माध्यम प्रतिनिधींक दिवपाच्या सुविधां खातीर नियोजन आनी तयारीच्या प्रस्नांचेर चर्चा करपा खातीर हें संवाद सत्र आयोजीत केल्लें. 20 ते 28 नोव्हेंबर 2025 मेरेन जावपी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत प्रसार माध्यमां खातीर नियोजीत केल्ल्या मुखेल उपक्रमांची म्हायती ह्या चर्चेत दिली. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या वेळार प्रसार माध्यमांक पुराय आदार मेळत रावचो हे खातीर खास करून पत्रकार परिशद, म्हत्वाच्या कार्यावळींचे कव्हरेज आनी प्रसार माध्यमांक दिल्ल्या सुविधांच्या मळार पत्रकार म्हायती कार्यालयाची व्यापक भुमिका धीरेंद्र ओझान उक्तायली. प्रेस म्हायती कार्यालय पुराय महोत्सवांत प्रसार माध्यमांक विस्तारान सेवा दितले. तातूंत लायव्ह मुलाखती खातीर बरी सुसज्ज स्टुडिओ, मुखेल कार्यावळीचे लायव्ह प्रसारण आनी वेगवेगळ्या स्त्रोतां वरवीं वेळार म्हायती प्रसार करप, LED स्क्रिनाचेर ताची म्हायती, व्हॉट्सॲप गटांचेर ताची म्हायती, प्रेस व्याप्ती तशेंच सोशल मिडियाचेर प्रसारीत केल्ली म्हायती असो आस्पाव आसतलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच ह्या पुराय नियोजनांत प्रसार माध्यमांक आपलो सहकार वाडोवपाचें आवाहन तांणी केलां. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2025चे यश सगळ्या भागधारकांच्या सक्रिय सहभागाचेर आदारून आसा असोय उल्लेख तांणी केला. संवसारीक पावंड्यार महोत्सवाक फावो ती मान्यताय मेळची हे खातीर मिडिया जगाच्या आदाराची आनी सहकार्याची गरज धीरेंद्र ओझान उक्तायली. फाटल्या वर्सा पयलेच खेपे डिजिटल सामुग्री निर्मात्यांक इफ्फी खातीर वेगळी नोंदणी करपाची संद मेळ्ळी. डिजिटल मिडिया क्षेत्रांत तांच्या वाडट्या प्रभावाची मान्यताय हें अंदूय चालू उरतलें. त्या भायर ह्या वर्सा प्रेस म्हायती कार्यालयान भारतीय फिल्म आनी दूरचित्रवाणी संस्थांच्या सहकार्यान वेंचून काडिल्ल्या माध्यम प्रतिनिधीं खातीर फिल्म कदर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमय घडोवन हाडला. हाका लागून प्रसार माध्यमांची सिनेमांची समजूत समृद्ध जातली अशें ओझान सांगलां. स्मिता वत्स शर्मा हांणी इफ्फी संवसारीक प्रेक्षकां मेरेन हाडपा खातीर प्रसार माध्यमांची म्हत्वाची भुमिका सांगली आनी प्रसार माध्यमांच्या सहभागाक आदार दिवपाक प्रेस म्हायती कार्यालय वापरतले त्या वेगवेगळ्या साधनां आनी प्रणाली विशीं म्हायती दिली. गोंयच्या सगळ्या मुखेल दिसाळ्यांचे तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडियांचे संपादक ह्या संवाद सत्रांत हाजीर आशिल्ले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.